कोडार प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्प निमणे रद्द जालो। थळावो आमदार आणि मंत्री सुभाष शिरोडकारान हे विशीं घोषणा केली। आयआयटी प्रकल्पाविशीं आपणे मुख्यमंत्री सावंताकडेन चर्चा केली। जर लोक आयआयटीक विरोध करता जाल्यार आमकां लोकांआड वचपाचें ना। कांय लोकांनी आयआयटीक विरोध करपाक थळाव्यांक प्रवृत्त केल्यात अशें मंत्री सुभाषाचें म्हणणें। मजगतीं आयआयटी आड निशेध करपी ग्रामस्थांक जैत मेळ्ळे अशें विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचें म्हणणें। कोडार गावात प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पाक लागून फाटले कितलेशेच दीस जाले बोवाळ सुरू आशिल्लो। आमकां आयआयटी नाका अश्यो घोषणा दीत गांवच्या लोकांनी आयआयटीक खर विरोध केलो। आयआयटी आयली जाल्यार रानवटी जनावरां ओपा प्रकल्प तशेंच थळाव्या लोकांच्या बागायतीक धोको निर्माण जातलो अशें थळाव्यांनी उक्तायले। आयआयटी आड थळाव्यांनी जायत्यो बसका निशेध केले तशेंच खासा ग्रामसभेची मागणी केली। विरोधी पक्ष तशेंच गोंयच्या समाज वावुरप्यांनी ग्रामस्थांक तेंकोय दिलो। आयआयटी विशीं थळावो आमदार सुभाष शिरोडकारान गांवच्या लोकांकडेन येवन चर्चा करची अशी मागणी केली। मात सुभाष शिरोडकार कितलेशेच दीस जाले हे विशयाचेर स्पष्ट उलयनाशिल्ले तशेंच थळाव्यांक मेळपाकूय वचूं नाशिल्ले। मात अशें आसतना अकस्मात आयतारा पणजे पत्रकार परिशद घेवन मंत्री सुभाष हांणी निमणे कोडार आयआयटी प्रकल्प रद्द केला अशी घोषणा केल्या। लोकांक जर आयआयटी नाका जाल्यार आमकां लोकांआड वचपाचें ना। आयआयटीक विरोध करून लोकांनी रोजगाराची संद वगडायल्या। आयआयटी विशीं मुख्यमंत्र्याकडे चर्चा केल्या उपरांतूच हो निर्णय घेतिल्ल्याचें मंत्री सुभाष सांगता। आमचे कडेन कोडार जो गांव आसा रेव्हेन्यू विलेज आसा पयलीं थंय एक सर्वे नंबराची 19 लाख जमीन आसा आनीक आमकां दिसलें की ताजी वयली जे तळपी एरिया आसा म्हणजे फ्लॅटो जो आसा थंय जवळ जवळ 9-10 लाख एरिया सारके फ्लॅट आसा ताजेर अशी वसणुकी कांय ना। ऑन द कॉन्ट्ररी थंय चडशे फॉरेस्ट झोन आसा तर ती एरिया तांकां दिवची आनी थंय तांगेलें हॉस्टेल वगैरे सगळें ओपन स्पेस बी सोडून कारण 10 लाखाचे 10 लाखय बांदकाम जायना ताजे परत 30% किंवा 20% ओपन स्पेस वगैरे सोडचो पडटा। तर हे सगळें थोडेशें प्लॅनिंग करून म्हटलें आमी की आमी थंय जावचें अशें म्हणून। पूण नंतर जेन्ना हें जालें तेन्ना ऑफकोर्स काही लोकां कडेन आमी उलयल्ले पूण काही विघ्न संतोशी लोक जे आशिल्ले पळय न्ही आनी आपत्तीभूत लोक आशिल्ले जांकां वेस्टेज इंट्रस्ट आसा जमनी तर तांणी थोडेशें वातावरण अशें केलें की जे सादारणशे 15-20 सुमार एसटी लोक आसात ते फॅमिली आसात जांकां जमीन दिल्ली आसा सनद दिल्या म्हणजे त्या लोकांची जमीन आमी पळयली जाल्यार ती जवळ जवळ 4 ते 5 लाख जाता जी तांकां दिल्ली आसा ताजी सनद सुद्दां मामलेदारान दिल्ली आसा। आमी आमचे तर उलयले आनी सीएमा कडेन 1-2 मिटींग केली आनी काल मी पळयलें सीएमा कडेन जेन्ना म्हटलें की अशें आसा कशें करुया तें पळयल्यार लोकांचो इराद नाका आमकां लोकांक त्रास करून संस्था नाका की तो प्रोजेक्ट थंय बंद जाल्लो आसा। कोडार आयआयटी प्रकल्प रद्द जाल्ल्यान आयआयटी आड निशेध करपी ग्रामस्थांक जैत मेळ्ळा। गोवा फॉरवर्ड सदांच लोकां वांगडा आसतलो अशें आमदार विजय सरदेसायान ट्वीट केला। तशेंच आरजी पक्ष गोंयकारां वांगडा सदांच आसतले असो ट्वीट आरजीचो मुखेली मनोज परबान केला। तशेंच आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरानूय कोडार आयआयटी रद्द जाला ते विशीं आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर।